मोगचेनो सर्गींच्या नेकित्राक पळोवन ते ग्रायांनी बाळूक जेजूची भेट केली. आमच्या कुटुंबांतली 2 नेकित्रां इगर्जेच्या दारार आज उबी आसात. काळजांत तांची वर्णूंक जायना तितलो संतोष भरला, कारण 50 वर्सां आदीं ती अशेंच रावल्ली आनी आतां परत्यान काजरसो बंगळो जुबल्यो आचरसूंक ती ह्या वेदी मुखार येतात. ती ह्या वेदी मुखार आसात. वय मोगाचेनो आमची पप्पा आनी मम्मी मानेस सिरिल डिसुजा आनी मानेस्टीन विवियाना डिसुजा ह्यो संभ्रम वांटो घेवच्या खातीर ताच्या भुरग्यां सांगता हांगा वेदी सरशी पावल्यान. तांचो मलगडो पूत मानादीक बाप विजय ऑल्विन ही मिसाबाली आयिल्ल्या सर ह्या जाका सांगता हें आचरसितले. आमी सगळे आतां तांचे सांगता स्वागत करया. मोगाच्या पप्पा आनी मामी सिरिल आनी विवियाना इतिहासाच्या पहिल्या ग्रंथांत अध्याय 16 आनी 12व्या वाक्यांत सांगलां, सर्वेस्परान केल्ल्या अद्भुत कार्यांचो ताणें केल्ल्या खुणांचो आनी निर्णयांचो उडास दवरा. जुबलेवाचो हो अपूर्व संदर्भ जावन आसा उडास करचो आनी उडास दवरचो. सर्वेस्पराचो आनी एकामेकाचो उडास दवरन आमी आज हांगासर जमल्या. आज तुमच्या दोगांचो उडास पाटी धांवतालो. शिरादारींनी पावसाच्या त्या दिसा बासरीकट्ट्याच्या भरून वमतातेल्या त्या इगर्जेच्या वेदी मुखार तुमचे रेस्पेर जालें. खाजाराचो सक्रामेंत तो तुमी जोडलो. त्या संदर्भार आज हांगासर तुमकां उल्हासूंक हजर आसात. आमकां पळोवन ल्हान व्हड करन तुमी संतोसल्यात. तशेंच तुमकां उडास येतलो त्या कश्टांचो आनी खंतीच्या दिसांचो. भुरग्यांक कशें काणजेवाण नेसात दिवचें, तांकां कशी जिविताची वाट दाखोवची, भुरगीं मुखार कितें जातीत, खंयपणी तुमच्या ह्या दीस रात खंतीचो आनी तुमी दिल्ल्या मोगाचो आज आमी उडास दवरन हांगासर आयल्या. तुमच्यो सुनो जावई आनी नात्रां ह्याच उडासान देवाक अर्घा दिवंक हांगासर जमल्या. हांगासर आसात आमची सैरी धैरी आनी इश्टा मंत्रां. तुमच्या जिवनांत हांणी वांटो घेतला आनी जिविताचे वाटेर तुमचे संगी समकाल्यांत. ह्या उडासान तुमचे खातीर ही मेसाबली भेटोवंक ती हांगासर आयल्यांत. तुमच्या कुशीचे पयलें फळ तुमी जेजुईतांक समर्पिलें आनी हांगासर आसात आमचे म्हजे जेजुईत भाव. ह्याच उडासान तुमी केल्ल्या सॅक्रिफिसाच्या उडासान सेंट अलोसियस कोडियाचे जेजुईत फादर मेल्विन, फादर प्रवीण, फादर सिरिल आनी सुजय, फादर लिओ म्हजो प्रिंसिपल जावन आसलो, आनी फादर मेल्विन आनी एकलो मेल्विन आमचो आयज देवाचे उतार आमकां आज सरमाव दितलो, आनी फादर जॉन आनी फादर जेसन तांकां तुमचे तर्फेन हांव स्वागत करतां. ते ह्याच उडासान आज तुमचे खातीर मागोवंक हांगासर आसात. आज तुमकां उडास येतलो तुमच्या मोगाच्या कुटुंबाचो. तुमी उडास करतल्यात देवादीन फ्रांसीस आनी पियाद, लॉरेन्स आनी रोजी तुमच्या माय बापाचो. मेरी आमची आजी हिसो, देवादीन अल्बर्ट, रॉबर्ट, फ्रांसीस आनी रिची आनी लॅन्सी हांचो तुमच्या भावांचो. आनी हांगासर हाजीर आसली तुमची भाव भयणी आनी कुटुंबा सांदे होस्सू उडास दवरन तुमकां उल्हासूंक हांगा जमल्या. किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परान आमचे पासून वर्ती कृत्यां केल्यांत आनी आमी संतोष भरीत जाल्या. मोगाच्यानो तर ह्या 50 वर्सांनी सर्वेस्परान आमच्या मोगाच्या जुबलेगार सिरिल आनी विवियानाच्या जिवितांत केल्ल्या वर्त्य कृत्यांचो उडास दवरन ताका हरसून आनी ताची स्तुती करून ही मिसा विधी आतां आरंभ करया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा,
देवासो मोग आनी पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळटून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून आनी वाचून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगता मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आनी देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्या सिरील आनी विवियनाच्या लग्नाच्या रुपया भांगराळ्या उत्सवाच्या दिसा तुका अर्गां दिवन आमी देवा सरपदवेदार बापा, सिरील आनी विवियाना ह्या पती पत्नीच्या लग्नाच्या 50व्या वार्षिक दिसा ह्या 50 वर्सांनी एकवटान जिवन तांणी केल्ल्या बऱ्या करण्या पासून आमी तुका दिनवासता आनी तांकां खणवळ्यान पळय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. ऊट परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्र तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळेशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट घाल. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली, तुजें काळीज उडतलें आनी रून जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडाहिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी, बंगार आनी दुंप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतार हें. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, I assume that you have heard
the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. The word of the Lord. Servus potum ce soveaso. Samate vă pormăn Jesu Christa ci șuvarta. Jesu आपल्या शिसा लागी म्हणा लागलो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बघा जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो खडपार आपलें घर बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड भरलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोवन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो रेंवेर आपलें घर बांदलेल्या एका मुर्खा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोवन पडलें. अशें सर्व सत्यानाश जालें. हीं उतरां जेजून उलोवन जातना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. देवाचें उतर हें क्रिस्तांनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी विशेष करून आज 50 वर्सांचो जिबलेव काजराचो जिबलेव आचारसुंच्या मानेस्ते सिरिल आनी मानेस्तेन विवियाना डिसोजा. तुमचे बरीच एक जोडें आसलें. काजर जावन 12 वर्सां तांची जालीं, पूण तांची भुरगीं तांच्या सांगाता नातिल्लीं कोरगांवां तांणी आसलीं आनी त्या जोड्याच्या स्त्रीयेक उडास विसरून येताले. अशें आसता त्या दादल्याक ताच्या पत्नीक सांबाळचें कश्टांचें जालें. देखून ताणें तिका एका प्रायवन तांच्या घरा दवरलें. बरें घरतें बरें सांबाळटालें, थंयसर नर्सां आनी बरें आसलीं आनी हो दिसान दीस तिका पळोवंक येतालो. दिसान दीस म्हणल्यार बरी वचून तिचे सांगात थोडे वेळ रावून तिची थोडी साकरी करून उलोवन फाटीं येतालो. पूण अशें दीस वेतना त्या स्त्रीयेक कोणाचीच वळख मेळनातली, आपल्या पतीची तिका वळख मेळनातली. तरीकी तो मानेस्त सदांय थंयसर वचून थोडो वेळ तिचे सांगात खर्चून उलोवन फाटीं येतालो. आनी अशें हें पळयलीं तेंची नर्सां सदांय हो मानेस्त येता, सकाळीं येता, सांजेर येता, तिचे सांगात बसता, थोडो वेळ खर्चिता आनी फाटीं येता. हें सर्व पळोवन एक दीस एक नर्स त्या मानेस्ताक म्हणूंक लागली, सर तुमी कित्याक सदांय सकाळीं सांजेर म्हणल्यार बरें येतात,
कित्याक तुमी येतात आमी हांगा तिका बरें करून पळयता तुमी सदां येजे म्हणना अप्रूप आयला पुरो कित्याक आतां तिका तुमची वळखूच मेळना आनी तो उलटो मनीस म्हणलो वय हांव जाणा तिका म्हजी वळख मेळना तिका आतां म्हजी वळख ना पूण म्हाका तिची वळख आसा म्हाका तिची वळख आसा आनी हांव जाणा ती कोण म्हूण त्या खातीर हांव सदांय हांगासर येता सकाळीं येता संजेर येता कित्याक म्हाका ती वळख हांव तिका वळखता आनी ती कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आज जुबलेव आचरण करतात मानेस्त सिरिल आनी मानेस्तीन विवियाना कित्याक ती जुबलेव आचरण करता कित्याक म्हळ्यार ती एकामेकाक वळखून आयल्यांत मोग करून आयल्यांत सांगात दिवन आयल्यांत त्या खातीर ती एकामेकाक वळखता जाल्ल्यान आज जुबलेव करतात आमी कित्या खातीर जुबलेव आचरण करीत जाय आमी पळयता भायर सभा राजकीय व्यक्ती व्हड व्हड मनीस पुरा व्हडले व्हडले जुबलेव करतात आनी हजारांनी लोक थंयसर येता आनी दबाज्यान म्हणल्यार बरी व्हड व्हड जुबलेव जातात भायर हांगासो जुबलेव तशें पळयल्यार सद्या मट्टारच आसा पूण भायर व्हडले व्हडले जुबलेव करता आसतना तांणी जुबलेव करचे कितें फायदो आसा ताचे तावन एक राजकीय व्यक्ती जुबलेव करता आसतना ताका मातसो फायदो आसा थंय आशिल्ल्या लोकांक सांगता तो बरसातना भविश्यात ताका मुखल्या येली सावंत थोडे आनीक चड वोट मेळटले पूण हांगा खंयच्या जुबलेवाक आसो प्रत्येक तफावत कितें म्हळ्यार ती वोट साधन केला म्हूण संभ्रमूंक भविश्या हो जुबलेव करनात हो जुबलेव ती करतात संभ्रमूंक जिणी संभ्रमूंक तो जुबलेव आज आचरण करतात आनी ती संभ्रमतात तांकां देवान दिल्लीं 3-4 भुरगीं आनी सबार नातरां तांकां दिल्लीं ती कुटुंबाची आनी मोगाची तांची मारिफात कितें देवाची बेसामां तांचेर पडल्यांत थंय ती आज संभ्रमतात त्या खातीर ह्या जुबलेवाक विशेश अर्थ आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जुबलेव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हूण आमी पळोवंक गेल्यार जुबलेव ह्या जुबिली हिब्रू शब्दाच्या जोबेल म्हणल्यार त्या शब्दांत आयिल्लो तो शब्द जावन आसा जुबिली जोबेल म्हणल्यार एका व्हड बोकडेचे शिंग ते ट्रम्पेटा परी फुंकताले जुबलेवाच्या वर्सा ते फुंकून जुबलेव आचरण करताले जुदेव लोक आनी त्या जोबेल म्हणल्यार त्या शब्दांत जुबिली म्हणलो तो शब्द आयला आनी जुदेवांक जुबलेव म्हळ्यार 7वें वर्स तें जुबलेवाचें वर्स जावन आसतालें आनी ह्या 7वें वर्सा तांणी तांची भूंय बंजर सोडिची आसली थंयसर भूंय कितेंच तांणी कृशी करूंक जाय आसली कित्याक भूंयकी इल्ली रेस्ट जाय जे म्हणल्या खातीर ती भूंय तांणी बंजर सोडूंक आसली तितले मात्र न्ही तांच्या कुटुंबांत कोणी स्लेव्स या साकोर आसा जाल्यार तांकां सुटका दी जाय आसली आनी दुस्मानांक माफी दी जाय आसली कोणी दुस्मान आसा जाल्यार त्या जुबलेवाच्या वर्सा म्हणी माफी दिवन समाधान दवरी जाय आसलें तितले मात्र न्ही फाटीं जेरुसलेमाक वचून टेंपलाक वचून तांणी एक पिलग्रिमेज करीत आसलें हें सगळें जुबलेवाच्या वर्सा तांणी करची थोडी कार्य जावन आसलीं आनी अशें 7 वर्सां जाल्या मागीर तशें म्हळ्यार 49 इयर्स जाल्या मागीर 50 की 1 वर्स उणें आसतना एक महान जुबलेव जातालो 50वें वर्स एक महान जुबलेव जातालो आनी त्या महान जुबलेवाच्या वर्सा महान कार्य आसलीं तें महान कार्य तांणी करूंक आसलें संभ्रमूक आसलें जिणी संभ्रमूक आसली टेंपलाक वचूंक आसलें देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालचें तें प्रेतान तांणी करूंक आसलें 50व्या वर्सा आनी तशें म्हळ्यार जुबलेवाचें वर्स कशें आसा तें 7वें वर्स जावंक पुरो ह्या 50वें वर्स जावंक पुरो एक विशेश वर्स जावन आसलें जुदेवांक म्हजे भाव भयणीनो ह्या जुबलेवाचो महत्व कशें जुदेवा थंय आसलो गी अशें आयच्या संभ्रमांती आमी हाडयेत म्हूण भोगता म्हाका मातसो आमी हाडयेत जावंक म्हाका दिसता ह्या जोड्याक कोणी दुस्मान नात आसूंक साथ दिना जावंक तांणी तांची भूंय बंजर सोडिचें म्हणना कांय भूंय आसा म्हूण हांव चिंतना आसा आसली कांय आतां ना कोणा आसली आदी आसली जावंक पुरो पूण बंजर सोडिचें म्हणून आसचें ना
जेरुजलेमाक तांकल्यार ती खंय येतली कोन्ना मुखल्या वर्सांनी सादी जाल्यार पूण चड कर मोगाच्या भाव भयणीनो जीन एक नवी दिशा नवे साव हाडूंक आनी विशेष करून देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक हे वर्स खंडीत उपकारतालें तांकां तांच्या भुरग्यांक सांगता नातरां सांगता एक नवे साव आपल्या जिणेंत पळोवंक आनी देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक कितेंय आसूं दी देवाची कुशी त्या कुशेक खालती मान घालूंक देवाची कुशी जावन दी म्हणून सांगूंक भविश्या हे जुबलवाचें वर्स तांकां खंडीत उपकारतलें मोगाच्या भावा भयणीनो आयचीं वाचपां आमी आयकलीं भोव अपुर्बायचीं वाचपां पयलीं 2 वाचपां आमी फाल्यांच्या लितूर्चेचीं वाचपां तीं काडल्यांत त्या घरांचें फेस्त आमी आचरण करता फाल्यां ते गिराय कोण ते जावन आसले ते ज्योतिशी महान मेधावी ते पयशिल्ल्या गांवांतावन बाळकाक सोदून ते आयले कितलींगी शंबरांनी हजारांनी महिलां पॉयंट करून ते आयले कित्याक तांच्या गिन्यानाद्वारे देवान तांकां उगडापें केल्लें की देवाचो पूत जल्माला आनी ताका तुमी वचून मान करीत जाय देवाच्या पुताक सोदून ते आयले मोगाच्या भावान आनी ते फेस्त आमी संभ्रमता फाल्यां आनी ताका साहस दिल्ली ती वाचपां जावन आशिल्ली पयलें आनी दुसरें वाचप जावन पुरो ह्या जोड्यांनी त्याच बाळकाक सोदला न्हय खावणेर न्हय बेतलेहेमांत बगार एकामेकाच्या काळजांनी तांणी खंडीत जेजू क्रिस्ताक सोदलां आसतलें आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी आपल्या भुरग्याच्या जिणयेंत तांणी जेजू क्रिस्ताक सोदलां आसतलें आनी आतां आपल्या नातरांच्या नेणटेपणांत जावंक पुरो ती जेजू बाळकाक सोदून आसात पळोवन आसात सदांच जेजू बाळकाक ती मेळोवन आसात आनी आमी आयकलें आयचें बारीक सोबीत वांजेलाचें वाचप एक वपार जेजू तें सांगता दोग बांदपी ते आसात घर बांदतात हे घर बांदतना प्रमुख जावन जाय जाय आमकां बुन्याद एक प्रमुख घट मूठ बुन्याद जाय जाय ती घट बुन्याद आसल्यार घर निजाके भद्र उरता आनी हांगासर आसा एक बांदपी खटपार तें घर बांदता आनी एकलो रेवेर घर बांदता आमकां कळीत आसा ती वपार आनी खटपार बांदलें घर तें शाश्वीत उरलें म्हणून वांजेल आमकां सांगता एक घर बांदचें भविश्य जावंक पुरो आयच्या काळार सलीस पयशे आसल्यार बरें घर बांदयेत आमी पूण एक कुटाम बांदचें मोगाच्या भाव भयणीनो तितलें सलीस न्हय मस्त कश्ट आसा तें एक कुटाम बांदचें आनी हांवें आयकल्ल्या प्रकार ह्या जोड्याक मस्त कश्ट आसले तांणी काजार जावन कुटाम बांदच्या संदर्भार मस्त कश्ट आसले मस्त वावंट तांणी काडल्या जाल्यार जादोशी जावन आसलें तांचें मन हांवें आयकल्या प्रकार जादोशी जावन आसलें तांचें मन तांच्या घरा बगलार कोण येत आसतना तांणी कोणायकी खाली पोटार ह्या रित्या हातांनी धाडूंक ना कितें तरी तांणी दिलां तांकां तेंच्या तांची बुकतां भोंवंगी या तांचे गरजेक पावोवंगी आपणाक इतलें कश्ट आसल्यार तें त्या कश्टांचें कांय वड म्हूण लेखी नासतना ते कश्ट वड म्हूण लेखी नासतना घरा बगलार आयिल्ल्यांक तांणी सांबाळना सुदारलां अशें म्हूण हांवें आयकलां आनी तेंच भविश्या तांच्या भुरग्यांतय आमी पळयता एका पुताक तांणी ह्या जाग जावन धरला व्हड सॅक्रिफायस तांणी केल्यात आपल्या जिणयेंत आनी कशें तांकां हे पुरो सॅक्रिफायस करूंक सादी जालें गी म्हूण पळोवंक गेल्यार भविश्या म्हाका दिसता तांणी तांचें कुटाम एका भद्र बुन्यादीचेर बांदून हाडिल्लें जावन आसा आनी कसली ती बुन्याद तांच्या कुटुंबाची भद्र बुन्याद जावन आसली तांचो भावार्थ खरो भावार्थ खंयच्या संदर्भार ही दंडल ना तसलो भावार्थ तांचो जावन आसलो आनी हो भावार्थ आयिल्लो तांच्या क्रिस्ताच्या त्या क्रिस्तांतय तांणी दवरल्या त्या विश्वासाद्वारे आयिल्लो तो भावार्थ जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो तर आज ती जुबले वाचारतना काजार असो फाटलो 50 वर्सांचो संभ्रम ती करता आसतना आमी हांगा सांगत मेळिल्ल्या तांच्या भुरग्यांनी नातरांनी आनी आमचो मेस्त हांगासर तांचेर मोग दोन आयिल्ल्यांनी भविश्या तांची जिणी संभ्रमूंक फावो देवान तांचे द्वारे सबारांक बेसांवां दिलां केवळ तांच्या भुरग्यांक नातरांक मात्र न्ही सबार जाणांक देवान तांच्या मारिफात बेसांवां दिल्यात आनी हे आमी संभ्रमूंक फावो मोगाच्या भावा भयणीनो आज आनी विशेष करून आमी तांचे पासत मागोवंक फावो तांकां देव बरी भलायकी दिवं तांचे मारिफात आनीकी सरीत देवाची मिसनार आशिर्वादां आमच्या मेस्तांक लाभो
आनी विशेष करून मोगाच्या भाव भयणीनो तांची जिणी कितें आसा तांणी बांदून हाडिल्लें तें कुटाम कितें आसा आमकां एक आदर्श जावंक जाय एक मेलपंक्त जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो थोडीं काजारां थोड्याच म्हयन्यांनी म्हणल्यार बरी तुटून पडटा थोड्याच म्हयन्यांनी एक वर्स न्ही थोड्याच म्हयन्यांनी तुटून पडटी थोडीं काजारां आज आसात सबार दबाव आसात काजाराचेर वत्तड प्रेशर्स आसात आनी अशें घडटा आसतना एका जोड्यान 50 वर्सां सांगाता रावून एक कुटाम बांदून हाडना आज ती तो त्या काजाराचो संभ्रम परत संभ्रमता म्हणटा आसतना निजाय की देवाची महिमा म्हणा जाय आनी आमी देवाक अर्घ दिवंक फावो त्या खातीर तांचे पासून आमी मागता आसतना काजारी जोड्यां पासून आज मागया विशेष करून त्या जोड्यां खंयची जोड्यां मध्ये एका रितीचो मन आसपाक आसा एका रितीन थंयसर ना समाधान आसा तसल्या जोड्यां पासून आमी मागया आनी त्या मारिफात देव आमच्या समेस्तांक आशिर्वादीत करूं आनी काजारी जोड्यांक आशिर्वादीत करूं आनी आयच्या ह्या जोड्याक विशेष रितीन देव आशिर्वादीत करूं आनी ह्या प्रकार आमी समेस्त विशेष करून हें आयचें 50 वर्सांच्या जुबल्याचें आचरण करचें तें जोडें देवाच्या कुशे कल्तिमान घालचें तें व्हड धैर्य आनी कृपा देव दिवन दी म्हणून मागया आमेन. पन्नास वर्सां आदीं सकळमेंता मुखार दिल्ली उतार बस आजुनी जिवाळ आसा तरी आज परत्यान 30 आंगोण ही बागी जोडी करतली. पप्पा मम्मी तुमचो बाग अपूर्ण जावन आसा 50 वर्सां आदीं फिरगस विगारान तुमचे रेस्पेर केल्ल्या बरी आज हें कार्य तुमचो पूत मानादीक बाप विजय ऑल्वेन चलोवन व्हरतले. सिरिल आणि विवियाना एकामेकाचो उजवो हात धरात आणि देवा मुखार ताचे पवित्र सदेचे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव सिरील तुका विवियानाक तुजी पती म्हणून घेता. सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत तुका विस्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका नांवान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव विवियाना तुका सिरिलाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विस्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून बस दिता.
ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेकांक दिवंक येतात. तांचे सर्वस्पोर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. विवियाना म्हज्या मोगाची म्हणजे आणि विश्वासीपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. सिरिल म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमेन. मोगाच्यानो आमी आतां उबी रावन आमचो भवात परगटया. सतमंता देवा बापाक मोगाच्यानो आमकां क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान जिवंक सुवार्ता परगटची नेकेत्रां जावंक जाय असली कुरपेसो आशिर्वाद भवार्थाच्या प्रार्थनाद्वारी बापा लागीं मागया. For this church, that it can be a place where all peoples, irrespective of color, race, or creed, are welcome and can fully participate in the worship of our God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all married couples in our country and community who long for meaning in their lives, and that in this new year of 2023, they may find the true meaning of marriage, which lies only in your divine love. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. On this day, when we celebrate the golden wedding anniversary of our grandparents, we also remember your making known to us, your generosity and love of all humankind. We pray with confidence that you will bestow peace and reconciliation on this world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. As we thank Almighty God for all the blessings and graces we have received on our family, we lift up all those who are suffering due to various man-made and natural calamities. May our loving Father mercifully protect and provide for all their needs. Let us pray to the Lord.
Lord, hear our prayer. मोगाला जिजू कजाराची 50 वर्ष संभ्रमच्या या कजारी जोड्यांक बरी भलायकी शांती समाधान फावो कर आणि तांचे मुख्य जीवन सुख संतोषाचे जाऊन दी म्हूण मागता आयक आमचे मोगाला जिजू आमच्या कुटुंबांत सगळ्या सर सांगल्याचो आमी उद्दास करता देव तांकां ससनाचो विशय घेवन निरंतर प्रकाश तांचेर फावो कर म्हूण मागता मोगाळा बापा आमी भेटयलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे आणि आमचो भवार्थ तूं सडय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वोपकार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थुया. हो मोगाळ बापा, सिरिल आनी विवियाना पती पत्नीच्या भंगारा उत्सवा हे दिनवासनेचे बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी इतलीं वर्सां मोगान आनी विश्वासीपणान एकठांय जियेल्ल्यांक त्याच मोगाच्या एकपणान सांबाळ आनी तुजे शांतीन दिसान दीस अदीक भर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे ससनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या फर्जांचो उजवाड म्हणून दाखयलोय. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशची सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमरपण फळजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, तूं खरोच पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समा वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भोटेवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पारा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो सुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमी तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत रेवरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवात सो घूट परगटुया. जीवन भोर आमी
आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरगार सज्ञ असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळयवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पसलाय तांकां त्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोवे एक कूड आणि एक आत्मो जावंक आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करून आणि अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मरयेच्या ताच्या भगवंत धर्मदूतां सांसोसतीच्या पतीच्या तशेंच भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनर्माचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता तुझे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पज संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक वावरतांत आनी प्रिती मोगान थेर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे खंडवाळा बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आणि तुज्या इश्टगतींक ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पुत्रजार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी संवसारांत जावं, सोदीत पडटो ग्रास, आज आमकां दी, आनी आपली मावशे, सुटलेल्या बक्षिता तशें आशिर्वाद भोगो, आनी सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदन काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या पती पत्नीक सिरिल आणि विवियानाक इतली वर्सां एकवटान तुवें सांबाळ्ळी देखून आनंदान आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणान वांटो घेतला. तांचे उत्तर पिरायेन तांकां सांबाळ आनी संवसारांतले तांचे दीस भरतस संवसारांत जोडलेल्या एकवटाचो सर्गींच्या सुखांत संपूर्ण फळ भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखन बसात. मोगचनो, आज आमच्या संतोषान वांटिली जावन मिसाच्या बलिदानांत हजर जाल्ल्या सर्व याजकांक आमच्या कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आज जल्म दीस आचेसूनच्या फादर मेल्विन पिंटो एसचे हांकां आमच्या सोमेस्तांच्या तर्फेन जल्म दिसाचे उल्हास पटयता. पप्पा मम्मीच्या काजळ जिविताच्या बांगडल्या जुबलेच्या मिसाक हजर जावन तांकां बरें मागल्या खातीर तुमचो सर्वांचो उपकार बावडटा. हो संभ्रम आज आमी हॉटेल ओशन पर्ल हांगासर सांजेर जुस्त 7 वरार मुखारसून व्हरतल्या. तुमी सर्वांनी वेळार हजर जावन आमच्या संतोषान वांटेली जावंक मोगाचो आनी वत्तयाचो उलो दिता. देव बरें करूं. देखन उबी रावात. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.